नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मायनिंग डंप पॉलिसीक मंत्रिमंडळाचो बावटो. कितल्योशोच दुरुस्ती. आदल्या लीज होल्डरांक लिजा भायल्या खासगी सुवाती वेलो आनी कन्वर्जन फी भरिल्लो डंप 5 वर्सां भितर हाताळूंक मान्यताय. 10 कंपनीचे 19 अर्ज. सरकाराक 200 कोटींचो महसूल मेळटलो. मुख्यमंत्री उलयलो. मीन निर्गत करपी आनी लीज होल्डराकूच ई ऑक्शनांत वांटो मेळटलो. मायनिंग सुरू करपाक सरकाराचो यत्न. मायनिंग डंप पॉलिसीत मंत्रिमंडळ बसकेंत मान्यताय दिल्या. सरकाराक सुमार 200 कोटींचो महसूल मेळटलो. डंप पॉलिसी खातीर एप्रुवल दिला. सो दॅट वी आर स्टार्टिंग विथ द मायनिंग डम्प्स. हितून दोन आसा. एक अर्सवायल लीज होल्डर्स तांच्या खातीर म्हणजे दोज वर द इन दर प्रायवेट लँड्स अँड दोज वर नॉट इन द प्रायवेट लँड त्याच्या खातीर सेपरेट पॉलिसी. डंप पॉलिसी आयच्या कडेन ऑप्शन डंप पॉलिसी हे सारखे अर्सवायल लीज होल्डर्स जे आसा पळय आनी तेंच्यांनी कन्वर्जन चार्ज आमकां पयलीं पे केल्ले आसा इन देयर ओन लँड तेंच्यांनी डम्प्स करता. फॉर देम वी आर रेडी टू गिविंग द डायरेक्टली. दॅट इज वन. आणि डंप पॉलिसी आम्ही ऑप्शन करताना ई ऑप्शन पॉलिसी म्हणून किंवा डंप पॉलिसी तितून आम्ही बरेचसे चेंजीस केले. कोणूय आता येऊन कोर्ट करू शकतो ना. इधर ही शुड बी द एक्सपोर्टर, ही शुड बी द लीज होल्डर, ही कॅन ओनली कोर्ट. पयलीं कितें आसतालें कोणूय कोर्ट करतालो आनी सगळें ब्लॉक करून दवरतालो. तें काडून उडयलां आनी आमी ही ई ऑप्शन पॉलिसी डंप पॉलिसी अर्सवायल लीज होल्डरा खातीर डायरेक्टली तेजो डंप्स तेज्या ओन प्रॉपर्टीज आनी तेणी जे कन्वर्जन चार्ज भरले तेका दिवपा खातीर सरकारा कडेन रायट आसा अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुकेची तारीख फाल्यां जाहीर जावं येता. वेंचणूक आयोगाची फाल्यां दनपारां पत्रकार परिशद. लोकसभा वेंचणुके बरोबरच ओडिशा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आनी आंध्र प्रदेशांतली विधानसभा वेंचणूकूय जाहीर जावं येता. वेंचणूक जाहीर जातनाच आचारसंहिता लागू. अडवलपाल थियेच्या मायनिंग ब्लॉक नंबर 5 थळाव्या लोकांचो दिवचलकारांचो बऱ्यापैकी तेंको. मायनिंग सुरू करात. लोकांक काम धंदो नोकऱ्यो मेळटल्यो. फाटल्या 8-9 वर्सां सावन लोकांचे हाल चल्ल्यात. मायनिंग सुरू जाल्यार बरे दीस येतले म्हणून मायनिंगाक तेंको दिवपी थळावे उलयले. आडमेळी हाडपी एक्टिव्हिस्टांक उलोवंक दिवनाकात म्हणून लोकांचो बोवाळ. अडवलपाल थिये मायनिंग ब्लॉक नंबर 5चे जनसुनावणेवेळार मायनिंग सुरू करात म्हूण थळाव्या लोकांचो दिवचलकारांचो नेट. मायनिंग सुरू केल्यार लोकांचे कितलेशेच प्रस्न सुट्टले. गांवांत उदरगत जातली म्हूण लोकांचे म्हणणे. रिपोर्टांत बरयल्ले मुद्दे कंपनीचो गांवां खातीर लोकां खातीरचो प्लान लोकांक मानवला. सपोर्ट करपाक कारण आसा. कारण म्हणजे 2006 ते 12 मेरेन हीच कंपनी मायनिंग ऑपरेट करताली. आनी मायनिंग ऑपरेट करतना ह्या कंपनी गांवाचो डेव्हलपमेंट आनी जे स्किमी दिल्या खंयच्याच कंपनीन हेच्या पयलीं दिवंक ना. तर अडवलपालीच्या प्रमोटर्स कंपनी आपली स्टार्ट केले ताणें एज्युकेशन म्हणा हेल्थाचें म्हणा बाकी जे सोशल एक्टिविटी म्हणून तेजेर बरें काम केलें. चालू करपाक आनी कसलेय कंपनी ना जाता त्या बेगीन चालू करपाची सगळ्यांनी आम्ही सगळ्यांनी सरकारचे आभार मानतात की हे ऑप्शन करून 8 वर्सांनी आज दिवाळी जातली, दसरे जातली अशें म्हणून आयकत रावले. पण आज आता सगळ्यांक खुशी होता की माय चालू जाता. ऑप्शन केला सगळ्यांनी जो बरें करू आनी बरे वाटेन माय चलोवची आनी सगळ्यांक बरें करू. मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान कितलेशेच तरणाटे गोंय सोडून हेर कडेन कामाक तांकां घरची वाट मेळटली. अडवलपाल खूब सपोर्ट आसा. गांवांत म्हणजे गांवाचो प्रोफेशन मायनिंग घेतलेला आनी आमच्या गोंयांत मायनिंग करून आसल्या कारणान म्हाका गांवांतल्या जे आर्टसान कामां आसा सो ही गोंयांत मायनिंग चालू जाता अडवलपाल बेगीन सुरू जातली. मायनिंग सुरू आशिल्ली तेन्ना कंपनीन हायस्कुलाच्या भुरग्यांक ट्रान्सपोर्ट सुरू केल्लो. भुरग्यांक म्हणजे आतां प्रायवेट ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे तेंकां पे करचें पडटा. जे आमकां मायनिंग स्टार्ट करचें आनी आमचें सगळें ट्रान्सपोर्टेशन चालू करचें. आमचें एक भाईचो ना तो चालू करचो. आडमेळी हाडपी एक्टिव्हिस्टांक लोकांचो विरोध. मायनिंग सुरू असताना कंपनीन लोकां खातीर खूब कितें केलें थळावे उलयले. आमकां मायनिंग जावें
कित्याक जर जायना जाल्यार गोंयचो जो खरो जो बॅकबोन जो आहा हो मायनीचेरूच डिपेंड आसलो गोंयभर. 2006 ही कंपनी चलताली 2012 पर्यंत. तेन्ना हे कंपनीन गांवांक लागून खूब केला, सोशल वर्क केला. हेल्थाच्या अंडर आमकां तेणी एक डॉक्टर दिल्लो बऱ्यापैकी. तितून ते जाणटे बिणटे पळय कोणाक भुरगे पळयनात थोडे लोकांनी पयशे नासले ते डॉक्टर ते वयताले वयल्यान जी तांकां 5-5, 10-10 जी मेडिसीन लागताली ती कंपनी प्रोवायड करून दिताली. म्हाज्या टर्मान तरी म्हाका दिसता की फॉमेंतो रिसोर्स कंपनीन जे गांवा खातीर जे डेव्हलपमेंट म्हण केला, जे गांवा खातीर जे फॅसिलिटी दिल्या पळय तेजी स्तुती करप तितली कमी जातली. कित्याक एज्युकेशना बाबतींत म्हणा, मागीर लोकांच्या हेल्था बाबतींत म्हणा, बाकीचे सोशल एक्टिविटीज म्हणा, जर कोणाक कितें अडचण हेल्प करपाक म्हणून खुबश्यो तेंच्यांनी फॅसिलिटी गांवाक प्रोवायड केल्ल्यो. कॉम्प्युटर क्लासीस केल्ल्यो, एम्ब्युलन्स केल्लेली, मागीर हर्स व्हॅन सगळे बरे तेंच्यांनी फॅसिलिटी दिलेल्यो. तांणी हाज्या पयलीं मायनींग चलयल्लें आसा, सस्टेनेबल मायनींग चलयल्लें, लोकांची काळजी घेवन मायनींग चलयल्लें आहा. गांवांत जाय त्यो सुविधा प्रोवायड करून ज्यो मायनींग चलयल्ली आसा आनी आज ह्याच पद्दतीन त्या कंपनीन परत ती मायन घेतल्या. इट इज अ व्हेरी गूड थिंग फॉर द लोकल्स. आमकां लोकलांक सुद्दां बरें आसा की तांकां गांवचे प्रॉब्लेम्स खबर आसा, गांवांत कितें जाय तें खबर आसा आनी ती सगळी काळजी घेवन ते बऱ्यापैकी मायनींग चलयतले. आमच्या गांवांत बरो आतां डेव्हलप जातलो ही सगळ्यांक आशा आसा. आमी सगळ्या प्रत्येकान भुरग्यांक जाणट्यांक विचारलें की मायनी सुरू जाता ती मागीर बरी गजाल. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार आनी सिद्धार्थ कांबळे. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत खासगी तत्वाचेर वैजकी महाविद्यालय जाता. मंत्रिमंडळ बसकेत शिक्को. मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणात ट्रस्ट करतले. तो ट्रस्ट हॉस्पिटलाचें कामकाज पळयतलो. ट्रस्टात थळावे आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी आसतलो. मुख्यमंत्री सांगता गोंयकारांक खंय फुकट वैजकी सेवा. मजगती दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत स्टाफ आनी ICU युनिट 8 कन्सल्टंट, 20 नर्सी आनी गव्हर्मेंटान प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज अंडर ट्रस्ट हे एस्टाब्लीश करपाचें थारायल्या साऊथ गोंयांत. आयज डिसिजन जाला. देर वील बी द ट्रस्ट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर and also the opposition leader and opposition MLAs, the head of the parties will be there in the trust. That trust will run the private medical college through that. म्हणजे आमची जी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे हांगासर आमी प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लीश करता. हो मॉडेल नीती आयोगान फायनलायज केला. म्हणजे जरी ती प्रायव्हेट असली सुद्दां आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाचो तेजेर एडमिनिस्ट्रेटीव कंट्रोल उरता. म्हणून हे आज डिसिजन घेतला आणि वी आर गोईंग अहेड विथ दॅट. आमी बाकीचे सगळे प्रायव्हेट ताजो प्रोसिजर फॉलो जातलो आणि ऑन बोर्ड कोण येवपाचो तो मागीर. So bids invite. Government is not investing anything. The board of directors meeting, chief minister, opposition leader, leader of other parties also will be the board of member of that trust. They are taking the administrative decisions and giving the powers to the trust. But how operator कशा finalize करतले असे? Operator by RFP system. Yes. And this will helpful for the Goan student. Goan students are maximum the quota will be the reserve for the Goan students. It is not. It will decided. Terms conditions सगळे decide झाले. लोकांक कसलेच बर्डन पडचो ना. गाडीचोय पैसे लोकांक पे करचे पडचे ना. It will more help for the South Goa people. चडांत चड साऊथ गोवाच्या लोकांक मदत जातली. म्हणजे जशी गोवा मेडिकल कॉलेज आसा तशीच साऊथ गोवा मेडिकल कॉलेज जातली थंयसर. It will be as free as JMC. मजगती दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत स्टाफ आनी ICU युनिटाक मान्यताय दिल्या. 8 कन्सल्टंट, 20 नर्सी आनी 6 OT एनेस्थेशिया टेक्निकलांची खंय नेमणूक करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक्सपोजिशना खातीर सचिवालय आनी उचेले समितीचो समन्वय चल्ला. पोन्ने गोंया 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेर 2025 मेरेन एक्सपोजिशन. कार्यावळीचे नियोजनाक प्रदर्शन सचिवालय म्हणून सरकारान समिती केल्या. मुख्यमंत्री सावंताच्या फुडारपणान समितीची बसका जाली. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी ताची घरकान्न ताळगांवची आमदार जेनिफराक अमेरिकेत वचपाक मडगांव स्पेशल कोर्टान परवानगी दिल्या. 2008 पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या केशीत सुनावणी चल्ल्या. बाबूशाक अमेरिकेत ट्रिटमेंटाक वचपाक जाय. परवानगी दिवची म्हणून याचिका घाल्ली. आज मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान पेंजीम पुलीस स्टेशन एटॅक केसाची सुनावणी आसली. तो तेन्ना मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात हाणें एक अर्ज केल्ली आनी कोर्टा लागीं मागलेलें आपणाक US वचपाक परमिशन दिवचें म्हूण फॉर मेडिकल ट्रिटमेंट. तर कोर्टान आयज
ताचें एप्लिकेशन मानून घेतलां आनी ताका US वचपाक एलाव केला. तशेंच ताचे पत्नीकूय ताका सांगात करूंक कोर्टान परमिशन दिलां. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडेस. स्पीड गव्हर्नरांक टॅक्सीवाल्यांचो तेंको. कंपनीन टॅक्सीक दितनाच स्पीड लॉक करून दिवच्यो म्हणून टॅक्सीकार मागतात. गोवा मायल्सान 100 कोटी जोडले ते खंय गोंयकारांचे पोट मारून. सरकार बारीक सारीक लोकांचो न्ही. टॅक्सीवाले आनी ट्युरिस्टांची कोफुजामां वाडिल्ल्यान कोळंगूट पुलिसेन टॅक्सीवाल्यांची बसका आपयल्ली. फर्स्ट टायम गोंयांत ते स्पीड गव्हर्नर कोणूच ओपोज नॉर्मली की आतां आमी सगळ्या गजालींक ओपोज करता. आमचो 100% सपोर्ट आहा. प्रॉब्लम कितें आहा, डॅमेज बिमेज ही सगळी स्टोरी सेपरेट. आमी ताका रिक्वेस्ट कितें करता, ह्यो गाडयो आमी जेन्ना कंपनी कडेन गाडयो घेता खंयच्या डिलरा करता आमी ते स्पेसिफाय करता की आमी ह्यो कमर्शियल व्हेकल म्हण. आमी तेच्या डिमांड करता तूं कंपनीकूच सांग डायरेक्ट त्यो गाडयो लॉक कर म्हण. 100 कोटी गोवा माणसांनी जोडले ते आमच्या पोटार पांय धरून जोडले. तेका तो सगळो धंदो उद्ध्वस्त करून तांकां सगळ्यांक कमिशन खावपाक जाय. तेका लागून एक मिटर स्पीड गव्हर्नर सगळी नाटकां चालू आहा. आनी जेन्ना आमकां दिसता हो सरकार जेन्ना पडटलो पळय तेन्ना सुटा मेळटलो अशें आमकां दिसता. हो गव्हर्नमेंट आमकां न्हू. हो गव्हर्नमेंट कोणाक ते जाणा सुटकेशी घेवन येता तेंकां तो गव्हर्नमेंट. आमकां गोंयकारांक न्हू तो. हीच गोंयकारांक न्हू तो गव्हर्नमेंट. कोण सुटकेशी घेवन येता न्हू तो तेंकां तो गव्हर्नमेंट. पुलीस म्हणटा ट्युरिस्टांकडे कशें वागचें त्या विशीं सांगूंक टॅक्सीकारांक पुलिशेन आपयिल्ले. आज आमी लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्स आहा आनी ओनर्स टॅक्सी ड्रायव्हर्स कम ओनर्स तांकां आज आपयल्ले आमी. स्पेसिफीक मुद्दो म्हणटा तो हालीं 2-3 एक इन्सिडंट जाल्ले आहा वेरीन ट्युरिस्टां कडेन वाद जाल्लो आहा तेंचो आनी थोड्यांक फ्लायट चुकलेले आहा दुसरे रिजना खातीर. सो ताच्या खातीर तांकां आमी समजोवपाक आनी रिक्वेस्ट करपाक आपयल्ले की अतिथी देवो भव. हे आमचे जे ट्युरिस्ट येतात ते आमचे पोट भरपा खातीर हांगा गोंयांत येतात. सो तुमी तांकां बरे भशेन वागया आनी तुमी बरें तांकां मेसेज धाडा की तुमी बरें वागयले जाल्यार थंय वचून ते आनीक 4 जाणांक सांगतले आनी आनीक गोंयांत ट्युरिस्ट येतले. हेज्या खातीर हो दीस इज मेन क्रक्स ऑफ द मिटींग. मजगतीं सरकारान टॅक्सी आनी ऑटो रिक्षाच्या मिटरांचेर वर्सुकी व्हेरिफिकेशन फी देंवयली. टॅक्सीच्या मिटराचेर 500 वेल्यान 300 केली जाल्यार ऑटो रिक्षाच्या मिटराचेर 300 वेल्यान 200 केली. मुख्यमंत्र्याची माहिती. वेट्स एंड मेजर्स हेज्या वतीन तेंची फीज आय थिंक 1,500 रुपया काय कितें तरी जाल्ली डायरेक्टली. ती आमी 300 रुपया केला. सो तेका रिड्यूस केला तेका रिलीज करपाक जाय. म्हणजे एन्युअली फीज आसता तेची मिटरा खातीर. टॅक्सी मिटर आसतलें किंवा रिक्षा मिटर आसतलें ते मिटर वेट्स एंड मेजर्स जातले थ्रू वेट्स एंड मेजर्स जाता ती फॉर द मिटर. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. नारव्यां आध्यात्मीक महोत्सव सुरू. सप्तकोटेश्वर देवळाच्या तळ्यात गंगापूजन करून महोत्सवाक सुरवात जाली. भक्त आमदार राजकी फुडारी सुवाळ्याक. नारवें भक्तिमय. त्यांच्या चरणांक वंदन करून तांकां मागता गोंयच्या भुमीचो हो जो फेस्टिवल जो आध्यात्मिक फेस्टिवल जावन आसा त्याचे प्रारंभ शुभारंभ संतांनी करचे. स्वामी जी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल का आप शुभारंभ करें. भूमि पर बोल रहा है जिस भूमि का नामकरण गौ के नाम से हुआ, गौ के नाम से गोवा की प्रसिद्धि हुई. ये साधुओं की गारंटी है. देखना एक दिन ये सतकोटेश्वर महादेव भारत का प्रमुख तीर्थ बनेगा. जैसे गोवा का नाम याद करते हैं ना, लोग के मन में दिमाग में अलग आता था. आज से वो विचार नहीं आएगा. मैं बहुत स्वामी जी को बधाई देता हूँ. आज से गोवा भोग भूमि नहीं है, ये योग भूमि है. फुडल्या जनरेशनाक आमच्या भुरग्यांक गोंय जर उरूंक जाय आनी गोंयाक जर इतिहास आनी गोंयची जर अस्तित्व उरपाक जाय जाल्यार ही स्पिरिच्युअलिटी ते आमी विसरूंक शकना. आमी खंयच्याय पक्षाचे आसूं आमी कसल्याय धर्माचे आसूं जे भितर आध्यात्म म्हणून आहा हेच आमचे रूट आसता. आयज आमच्या ह्या आशिर्वाचनान मुक्त जात सगळ्या भक्तांनी हेचो लाभ घेवचो आनी आयच्या ह्या क्षणीक हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जे गोंयांत पयल्याच वेळा हांगासर जालें आनी हेची सुरवात हांगासर करपाक मेळ्ळी म्हणून हांव परत एकदा सगळ्यांचे तुमच्या मना काळजांसून स्वागत करता. म्हापशां नुस्त्या मार्केटांत उदक येना. कांय नुस्तेकार टॉयलेटींतलें उदक वापरतात.
नुस्तेकार संघटनेची अध्यक्ष शशिकला गोवेकार सांगता. मार्केटाच्या वंटीचेर हळशीक थुकतात. गिरायक येवंक विट्टा. पालिकेन नितळसाण राखची म्हणून मागणी. म्हापशा नुस्त्या मार्केटात पाय दवरपा सारकी परिस्थिती ना. गिरायक विट्टा. नुस्तेकार संघटनात सांगता मार्केटात उदक येना म्हूण टॉयलेटीचे उदक वापरतात. थंय सगळे अन्नात उन्नी केले, हांगर राशी थंय गुणे थंय लोक पडटा आनी गाडयो सुटाना. गाडयेक आमचे दिसाक 500 रुपया गाडयेचे घेता पूण कांय वायदो ना तेंचो. तेंचे कडेन कांय जायना थंयसर. ते पळय व्हणे पडले आनी ते पळय रगत वयता वयले हेजे मांस बी निघटा ते रगत सगळे खाला देवता आनी ब्लॉक जाता. ते बंद जालें. काय सोय सुविधा ना काय सुविधा ना. आमकां लायट आतां थंय आहा. एक फॅन ना, फॅन घातलेले फॅन बंद पडले. दुसरें उदीक ना आमकां, टॉयलेट ना आमकां. लोक सगळो टॉयलेटाचें उदीक काडटा आनी ते नुस्तें वापरता. आमच्यान पळोवंक जायना ते. आयकलां न्हू, म्हाजो थंय फ्लॅट लागीं आमी कितें करता, एक व्हडली कॅन भरता आनी उदीक काडटा. आमकां आवडना ते. लोक काय नुस्तें व्हरोंक येता ते पळयना कसलें उदीक मारता आनी कितें करता. एंट्रन्साक सुरू जाता पळय ते हांगासर पर्यंत सगळी घाण आसा. घाण आसाची अशें आख्ख्यो भिंती रंगलेले आसा. ते आतां आमी हें काडलेलो आहा, शुटींग काडलेलें आहा, तुमकां दाखयता मागीर. संपूर्ण आख्ख्यो भिंती रंगलेले आसा आनी हांगासर दुखाची पॅकेटां पडलेली आसा. हांगासर क्लिनलेस कांयच ना, वास मारता अक्षरशः. आनी हेंच्यांनी हांगासर हे विकतात पळय तेंच्यांनी हांगासर आपले स्टोर केला. त्यो जाळयो आहा ते दवरला थंय, मोडके फ्रीज आहा आणि कितें हांगासर सगळी घाण ही. मार्केटमध्ये एवढी घाण झालेली आहे. ते मागे माझी बोलतो माझ्या मागच्या बाजूला बघितलं, थोंकून कधीही ते साफ केलं आहे. मार्केट बांधल्यापासून ते आहे तशा पद्धतीचं ते. त्यामुळे म्युन्सिपाल्टीचं कोणतंही काम इथं म्हापशात आज नाही. मच्छी मार्केटमध्ये जर कसे पाहिजे तसे बसत आहेत. कुठंही कसल्याही पद्धतीची शिस्त नाही आहे आणि अतिशय घाणेरडं असं मार्केट म्हापशाचं झालेलं आहे. म्हापशाचं मार्केट सुंदर बांधलं आहे बरं, परंतु त्या पद्धतीचं त्याचं मेंटेनन्स, त्याची घाण आणि त्याचं एकंदरीत हे बघितल्यानंतर म्हापशाच्या मार्केटमध्ये यायलाच किळस येतो. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.